Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळ्या मी घडी दोळतंत्या मुगळा बाप्पा या वेळा खातीर हांव तुका अर्गां दिता त्या घडी खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोनिया आज सकाळी जावन ह्या घडये मुशेरी आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता तुजे उतार आमकां सांगता तूं सत समजून काणगे ती सताची जाणवाय तुका सुटका दिता म्हण वय हे सत आमचे भितर येता आसतना ते आमच्या काळजांत तुजे उतार आमचे भितर वेता आसतना ते बी जावन ते फळां बरीत जाता हे उतार जिवीत दिवचे उतार जावन आसा ते सत जावन आसा आणि हे उतार जेजू जावन आसा आज तो आमचे मध्ये उतरा मारिफात आमचे मध्ये तो आसा थँक्यू जीसस त्या घडये बाप्पा हांगासर आसचे सर्वांक तुका समर्पण दिता पवित्र आत्म्या संपूर्ण तरान ही क्लास तुझ्या कंट्रोलार काणगे म्हाकाय तुझ्या कंट्रोलार काणगे तूं शिकय तूं आमचो मजतदार जावन आसाय तूं आमचो शिकोवणदार जावन आसाय आमी कितें उलयचे कितें शिकयचे कितें हांगासर जाय कितें गरज आसा ते तूं जाणाय सोनिया तूं कितें आमचे मदें आलोचन घालताय तेंच उलोवचे बरी तुवें आमची काळजां उगडापण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता तशेंच कोण पुरो युट्यूबांत फेसबुकांत आनी दुसऱ्या दुसऱ्या मिडिया मुखांत हे उतार आयकून आसात तांची तुवें मनां उगडयल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा सर उगडापण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन 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 Amen. प्रेज गॉड थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस आज आमी चिंताव आमकां मस्त मिडिया मुखांत्र जावंक पुरो या दुसऱ्या दुसऱ्या मिडिया मुखान जावंक पुरो मे बी इंस्टाग्राम टीव्ही चॅनल युट्यूबांत फेसबुकांत मस्त नाना तराचे ह्या संवसारान जावनचे पुरा न्यूज आयकूंक मेळटात वय गी ते न्यूज आयिल्ले निमती आमी काल जाता आमी संतोष पावता गी आमी भियेता ते न्यूज आयकल्ले निमती आमी काल जाता आमी भियेता एका वेळा आमी भियेले जाल्यार कितें जाता आतां आमी आलोचन करता ते न्यूज पळयले तक्षण आमी एक आलोचन आमचे मतीक येता मुखार कशें अवघड करता मुखार कितें जाता मुखार काल जायत कोण ना कशें आमी तातूंतल्यान भायर येवचें म्हणून करेक्ट न्हय आनी एक दिसी मस्त तातूंत म्हळ्यार तेंत आलोचन करनासता आनी मुखार मुखलें काळलें मुखलें फ्युचर काळलें आनी अशें जाल्यार कशें जायत म्हणून आनी हे आमी मात्र न्हय ह्या संवसारांत जियेतली हर एक व्यक्ती हे आलोचन करतात कितें जाता कोण ना म्हूण गुत्तू ना फाल्यां अवघड जावंक पुरो
कितें जाता म्हणून तें आमकां कळना. आजकाल आमी चिंताव आमची भलायकी एक बरी जाल्यार पुरो, उरलें आसल्यारय जाता ना जाल्यारय जाता म्हणून. आतां भलायकी एक बरी आसल्यार हांवें कालेय करयेत आनी हांवें बरें जिवीत जियेत म्हणून आमी चिंताव. आनी हांवें बरें करून लायफ लीड करयेत म्हणून आमी चिंताव. करेक्ट न्ही? चडावत लोक आतां ह्या संवसारांत अशेंच चिंतून आसता. म्हाका हें आसल्यार पुरो म्हजें लायफ हांवें बरें करून लीड करयेत आनी म्हजें फ्युचर बरें आसता म्हणून थिंक करतात. हर एकल्या कडेन हें क्वेश्चन आसात, बट कोणी तोंडसून सांगनात. आनी हर एकल्या कडेन काले आसूं पुरो, पिडा आसूं दी, पिडा नासतना आसूं दी, जाल्यारय मुखार कांय जायत कोणना, मुखार खंयची एक पिडा येत कोणना, वा कशें हांवें तें लीड करचें, ती पिडा आयल्यार हांवें कशें लीड करचें, या सिच्युएशन म्हज्या लायफांत आयल्यार हांवें तें कशें लीड करचें आनी कशें फेस करचें आनी कशें हांवें म्हजी भलायकी एक म्हळ्यार हें काय म्हणटात थोडे फावटी अशें उलोवणें येता. म्हाका एका वेळाचें जेवण ना जाल्यारय म्हणना, भलायकी एक बरी आसल्यार पुरो म्हणून तर आलोचना येता. एका दिसाचें जेवण नासतना हांवें उपास जाल्यारय करता, बट म्हजी एक भलायकी एक बरी आसल्यार पुरो म्हणून आमी चिंताव गी तशें. थोडी चिंतात, सहजच. करेक्ट न्ही? हम्म. पळय, Yes. आजकाल कशी पिडा येता, कशें हें कशें आमकां कांय गुर्तू ना. आतां कशी पिडा येता, काल येता म्हणून आमकां गुर्तू ना. प्रेज गॉड. आमकां भलायकी मस्त गरजेची जावन आसा आनी सगळ्यांकी भलायकी जायत. करेक्ट न्ही? जाय गी नाका? जाय. जाय करेक्ट न्ही? जाय. खंयची भलायकी आमकां मस्त गरजेची? कुडीची भलायकी गी, या मनाची भलायकी, मोतीची भलायकी? दोनी जाय आमकां, करेक्ट न्ही? वेर. मोतीची भलायकी जायजे, कुडीची भलायकी जायजे, आनी हे दोनी मस्त गरजेचे जावन आसा म्हणून आमी चिंताव. एक वेळार आतां एक उपास करया वा जेवी नासतना रावल्यार आतां म्हजी भलायकी काय हातपाय काय पुरा समज येत कोणना, म्हज्या हातपाय बरी घट भलायकी येत कोणना म्हणून आमी तशें चिंतून आमी करताव. आतां म्हजे हातपाय घट आसल्यार कशेंय तें आमी जोडून घेवंक जियोंक जाता म्हणून आमी चिंताव गी ना? चिंताव, करेक्ट न्ही? आमकां भलायकी ना जाल्यार आमचें जिवन मस्त कश्ट जाता. तातूंत हांव न्हू वयर येयलें जाल्यार आमकां मस्त प्रॉब्लेम जातात, करेक्ट न्ही? आमकां तातूंत भायर येयलें जाल्यार आमी मस्त कश्ट काडचे पडटा. ही भलायकी आमी आमच्या कुडींत ती भलायकी नासल्या टायमार आमी मस्त वाट्यो सोदताव, करेक्ट गी? आतां ही एक पिडा गूण जायची जाल्यार आतां एक स्पेशली आतां फॉर एक्झाम्पल आमी आमच्या खुद्द दोळ्यांनी पळयलां जावं पुरो आनी आमी आमच्या इतल्याक अनुभव केला जावं पुरो. आमी अनुभव केला जावं पुरो. आमी आमकांत सवाल करून पळया, आमी देवाच्या उतरां नासल्या वेळार ओके, आमकां एक पिडा आसली म्हणून चिंतया, त्या वेळार आमी काल करनासल्यांव, पुरो करताव, ट्राय करताव, दुसऱ्यो वाट्यो सोदताव, संवसारांत आसच्यो सकट वाट्यो सोदताव, करेक्ट न्ही? ह्या संवसाराचे खंयचेय जावं दी, या कोणी डॉक्टर जावं दी, या खंयचेय एका टायपांत आमी काल म्हणटात दुसऱ्यो वाट्यो सोदूंक येता आमी एक भलायकी मेळचे खातीर, करेक्ट न्ही? जस्ट एक भलायकी मेळचे खातीर आमी कसल्यो वाट्यो सोदताव. आतां देवाच्या उतरांत आसात, आतां आमी देवाच्या उतरांत आसा, करेक्ट न्ही? आतां इल्लेशें आमकां गोत्त आसा, पूण गोत्त आसल्यारय आमी सोदूनकय येताव. आतां एक भलायकी मेळची जाल्यार आमी भलायकी सोदून आमी कितल्यो वाट्यो सोदताव वैगी, इवन देवाचें उतर आसल्यारय. आतां एक व्यक्ती बरी भलायकी मेळची जाल्यार ताचे स्वंत कुशेंतान तो प्रयत्न करता, करेक्ट न्ही? एक प्रयत्न कितें म्हण सांगल्यार एक 3 स्टेप आमी पळया. एक प्रयत्न कालेंगे म्हळ्यार तो डॉक्टर लागीं येता, वैगी फर्स्ट तो येता डॉक्टर लागीं, करेक्ट न्ही? त्या डॉक्टरान दिल्लें ते मेडिसिन्स, केमिकल्स ते पुरा काडून घेवंक आनी तातूंत तो गूण जावंक प्रयत्न करता. ते एक स्टेप जावन आसा. आनी ते मेडिसिन्स काडून घेवन तातूंत तो गूण जावंक
ट्राय करता म्हळ्यार काण घेता डॉक्टर काले सजेशन दिता आणि डॉक्टर काले सांगता ते पुरो फॉलो करता जस्ट त्या पिडेतान भायर येवच्या खातीर सेकंड सांगचे जाल्यार एस्पेशली आमी हांगा साऊथ आफ्रिका त्या सायडीर पळोवचें जाल्यार आजकाल हांगाय आसा आमच्या बोवारी आसा मंत्रवादी सरशीन वेचे आयकलां आमी करेक्ट न्ही मंत्रवादीक डिपेंड जातात काली भलायकी मेळचे खातीर एस्पेशली क्रिस्तांव लोकूच आमी पळोवचें जाल्यार क्रिस्तांव लोकांक आमी पळोवचें जाल्यार मुस्त जाणां क्रिस्तांवचो लोकूच मंत्रवादाच्या फाटल्यान तांचे वयल्यार डिपेंड जावचीं आसात कित्याक म्हळ्यार तांकां एक क्षणीक तांकां एका क्षणा खातीर तांकां ते भलायकी जाय म्हणून जाय तांकां परमनंट सोल्युशन न्ही जस्ट इमिडिएट तांकां ती एक भलायकी मेळचे खातीर तांणी माट मंत्रा की तांचे लायफ सरेंडर करतात आणि आतां आमी पळोवचें जाल्यार आतां आमी आमचे संवसारांत मस्त टायपाचे आमचे हे आसात काले ॲस्ट्रोटॉक म्हणून ऍप्स आसात तांतून थोडी कालें करतात की म्हळ्यार आमचे फ्युचर कालें जाता कितें जाता आनी ही पिड्या कशी आयली काल आयले म्हूण सांगून ॲस्ट्रोटॉक म्हळ्यार ते ॲस्ट्रोलॉजिस्ट म्हणून सांगतात तांच्या वयर डिपेंड जावचीं आसात थोडी आणि ते आमचे फ्युचर सांगतात म्हणून सांगून आणि फाल्यां काल जाता म्हाका आनी म्हाका पयशे जातात गिनांगी म्हाका बरी बायल मेळटा गिनांगी या म्हाका बरो नवरो मेळटा गिनांगी म्हणून ॲस्ट्रोटॉकान ती उलोवची आसात तांचे कडेन कम्युनिकेशन करची आसात जस्ट एका क्षणा खातीर आतां मंत्रवादीक मस्त जाणां डिपेंड जातात मांट मंत्रा करतात आणि तांतून तावन कंप्लीट ताका सरेंडर करतात ओके आणि तो काल सांगता पुरो करतात आणि कोण ताका पुरो गेल्यात पळय ते पुरा तांकां गुत्तू ना एक्चुली ते हे म्हणून काले ते टेम्पररी म्हणून तांकां गुत्तू ना आणि ते तांणी शाश्वत म्हणून चिंतात एक्चुली ते वेची पुरा तांणी चिंतून वेचें कालेंगे म्हळ्यार हांगा आतां गेल्या तक्षण जालें म्हाका आतां हांगा एक परमनंट सोल्युशन हांगा मेळटा म्हणून सांगून ती चिंतात आणि एक घडी आमकां ते मेळोंक पुरो एक घडयेच्याक ते काले म्हणटात वयल्यान वयर पळयतना आतां हांवें ताणें सांगलें बरी आयकल्ल्याक म्हाका तें जालें म्हूण सांगून वयल्यान वयर आमकां पळोवंक दिसूंक पुरो बरें जालें म्हूण सांगून जाल्यार ते आमचें जिवन जावंक पुरो आनी आमचें मुख्य जीवन कालें आसा आनी हे काले पुरो सांगतात पळय मुखार अशें जाता मुखार तशें जाता म्हणून सांगतात पळय ते आमच्या बऱ्याक न्ही बट आमचें मुख्य जीवन नास करून घालता जस्ट टेम्पररी खातीर वचून ते परमनंटली आमचे जिवीत नास करून घालता केदळ आमी हे दुसरे सोल्युशन सोदूंक वेता आतां डॉक्टर लागीं वेचे एक जालें सेकंड वन हांवें सांगलें आतां ॲस्ट्रोटॉकाचें एग्जाम्पल दिलें ताचे उपरांत मंत्रवादीचे जावंक पुरो आनी दुसरी वाट आमी धरून वेता ओंगी आमकां काल जाता आमचें जिवनच कंप्लीट नास जावन चलता आनी ते आमचे ते आसलेले काले ते पयशे जावंक पुरो आमचे ते आसलेले हर एक ते काडून व्हरतात तो काल करता तो आयलो मनीस पयशे काडून घेता आनी पयशे काडून घेता आनी पयशे काडून घेवन आमकां बरी भलायकी एका घडये खातीर मेळोंक पुरो तितलेंच मेळ्ळ्यार एकच घडये खातीर ते परमनंट न्ही ओके आनी हांव बिलकूल पातये ना कित्याक मस्त जाणां गेल्यांत स्वताचे जाणवाय नातले वरवीं मस्त जाणां गेल्यांत खंडीत जावन थंय मेळोंक सादित ना आनी तांणी फोटी मारून पयशे काडून घेवन तुमकां भलायकी मेळचे खातीर मस्त तरेचे फोटोय मारतात तुवें अशें करीजे तुवें तशें करीजे ओके तुवें तशें आंगून घालीजे तशें करी ते पुरो सांगतात काली भलायकी खातीर तातूंत खंडीत जावन भायर येवंक बिलकूल साध्य ना एक पुटी तातूंत शिरकोन पडल्यार तातूंत भायर येवंक भारी कश्ट आसा आनी तिसरें जावन आसा दैवीक जावन गूण जावचें म्हणून दैवीक जावन गूण जावचें म्हळ्यार देवाच्या उतरां मुखांतर आमी भलायकी काडून घेवची आमी देवाच्या उतरां मुखांतर बरी भलायकी काडून घेवंक जाता करेक्ट न्ही जाता न्ही आतां फस्ट 2 सोल्युशन्स हांवें म्हळ्यार स्टेप्स काले सांगले तांतूनी मेळटा करेक्ट न्ही तांतूनी भलायकी मेळटा न्ही मेळटा बट ते शाश्वत गी नाही परमनंट नाही ते जस्ट टेम्पररी
आम्ही देवाच्या उतरा मुखांतर बरी भलायकी काण घेवंक जाता आणि देवाचे उतार आम्ही ते शिकवून आणि ते काय म्हणतात गॉडली हिलिंग म्हणतात पळय आध्यात्मिक जाऊन आम्ही भलायकी काण घेवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. डिवायन हिलिंग म्हणून सांगतात ताका. गॉडली हिलिंग म्हणजे ताका गॉडली हिलिंग म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांतर मेळची भलायकी ती आणि देवाच्या उतरा मुखांतर आणि काल आम्ही ते देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां काल मेळटा ते परमनंट. करेक्ट न्ही? ताकाच आम्ही कीर्तन 107 पळयत तातून 20th वर्स घालतात की ब्रदर? कीर्तन 107 वर्स 20. वासीचे गे सिस्टर. वासा वासा ब्रदर. 20th वर्स. आपले उतर दडून ताने तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. ओके ब्रदर, पुरो. आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. हांगा कितें सांगता? आपले उतार धाडून तांणी तांकां बरें केलें म्हणून. करेक्ट न्ही? काल धाडन बरें केलें, उतार धाडन बरें केलें. केताळा आमकां हिलिंग मेळटा तशें जाल्यार? कशें मेळटा आमकां हिलिंग? देवाच्या उतरांत करेक्ट न्ही? उतार धाडन आमकां बरी केली. तांचो जीव नासांत ताणे निवारलो. तांचो जीव ताणे नासांतलो निवारलो. आता आज हांगासर कोणी आसूंक पुरो दुसऱ्या वाटेन भलायकी सोदूंक गेल्ली. करेक्ट न्ही? आता हांवें हांगा मात सांगचें न्ही, आमचे आतां टिचींग आयकतात दुसऱ्या मिडिया मुखांतर. तुमकां तो क्वेश्चन करून पळया एका घडयेक आनी आमी एक घडी पश्चाताप पावया. आमी आमची भलायकी पाड जाल्लेल्या वेळार आमी मुस्त वाटे सोदून गेल्यान जावंक पुरो. आमी एक घडी पश्चाताप पावया ह्या खातीर. एक घडी तुमचे माइंड रिन्यू करा. खंय आमकां भलायकी मेळटा म्हणून. मुस्त कडेन गेल्या आमी. मुस्त जण गेल्लीं आसात. नाना तरांचे सोल्युशन सोदून जावंक पुरो. दुसरे वाट सोदून जावंक पुरो. आमी गेल्या जाल्यार एक घडी आमी पश्चाताप पावून पश्चाताप पावया एक घडी. हांगा देवाचे उतार सांगता आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली म्हणून. Praise the Lord. Thank you, Jesus. हांव म्हजेच एक टेस्टमनी सांगूंक आशेता. हांव देवाच्या उतराक येवचे पयलें म्हाका मस्त हेल्थांत प्रॉब्लम्स आसले. जावंक पुरो 2 दिसा पयलीं ताप येवचें, ताळो दुखू, शेळ. कंटिन्युअसली म्हाका एक ना एका रितीन हांव वखदां काडूनच आसली. तकलेची पडापड जावंक पुरो आनी ते एलर्जीक सिम्पटम्स जावंक पुरो. ते पुरा नाना तराचे काय म्हणटात येवले पुरो प्रॉब्लम्स येवले पुरो सिच्युएशनांत हांव आसली. हांव सोदतली हाका नाना तराचे सोल्युशन्स हांव सोदतली. खंय गेल्यार म्हाका बरेंपण मेळत, खंयचो डॉक्टराक हांवें कन्सल्ट केल्यार म्हाका बरें जायत आनी खंयचे टॅबलेट्स खावन गेल्यार म्हाका बरेंपण जायत कोणना म्हणून. आनी खंय येचें म्हणून मस्त तराचे थॉट्स येतात मतींत. थंय गेल्यार बरें जायत कोणना आनी ह्या डॉक्टरा कडेन बरें जायत कोणना आनी आमी गुगलान सर्च करता थोडे पटी. आतां असले प्रॉब्लम्स आसा म्हणटाना फस्ट वेचें गुगलाक वचून आमी सर्च करता. हाका असल्या प्रॉब्लमाक काले टॅबलेट्स खावन घेयत, कितें खावन घेयत. करेक्ट न्ही? मस्त पटी आमी करता. हांव मात्र न्ही मस्त जाणांनी केला जावंक पुरो. करेक्ट न्ही? आतां अशेंत आसतना म्हज्या लायफांत अशेंत जावन आसतना ते एक कोरोनाच्या टायमार ते एक कसले सिम्पटम्स आसले. करेक्ट न्ही? पोरमोळियानांतलो आनी काय म्हणटात टेस्ट कळना म्हूण सांगून
आम्ही इतले पुरा सेफ्टी पुरा केल्यारी, मास्क घाल्यारी, सॅनिटायझर घाल्यारी, काल केल्यारी, काल म्हणतात ते सगळ्यांक येयला ते सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केला करेक्ट न्ही. तशें हांवें एक्सपिरियन्स केला, म्हाका परबळूच येनातलो ऍक्च्युली. तशें म्हाका हांव आनी सिस्टर अनिता आमी जस्ट आमी देवाच्या उतराक म्हळ्यार हे सताच्या उतराक आयल्या मात ताच्या पयलीं आमी हांव एस्पेशली हांव मुस्त टिचींग आयकतली दुसरे दुसरे आयकतली, म्हाका गुर्तू नासलें काल कितें म्हण सांगून. तशें आसतना एक दीस ब्रदर म्हाका अनिता सिस्टरीन म्हाका ब्रदर आल्विनाचे टिचिंगाच्या विशयान सांगल्लें म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तिची टेस्टमनी गोत्ता, सिस्टर अनिताची टेस्टमनी गोत्ता. कित्याक म्हळ्यार तिच्या टेस्टमनी वरवीं म्हाकाय तिणें म्हाका काय म्हणटात अहल्या परिस्थितीत आसतना म्हाका तिणें ती इंट्रोड्यूस करून दिलें. ते टिचींग आसा, सांजेचें टिचींग आसा, प्रिचींग आसा, तूं आयक म्हण सांगून आनी तें तूं सांग काल म्हणून कोणाक जाल्यार ते ब्रदर सांगता कोणाक जाल्यार काय जाल्यार प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी सांगा म्हण सांगून ब्रदर ऑल्वीन विचारलें. तशें म्हणटाना म्हाका हांवें सांगलें म्हाका परबळी म्हळ्यार परबळूत येना खंयचेय, म्हाका स्मेलाचे कळटेत ना काल कितें म्हण सांगून म्हणून. तेदला तो म्हणू लागलो म्हाका म्हळ्यार तेदला समजुनी काय ना, तो काल सांगता कितें सांगता म्हणून म्हाका अर्थी जावना. बट म्हाका काल जाय आहलें त्या मोमेंटाक म्हाका जाय म्हाका म्हजो परमळ पाटी येजे म्हण सांगून. म्हाका काल स्मेलचे ते काल सेन्स आसा ते म्हाका पाटी येजे म्हण सांगून. ओके. तशें जावन ताणें म्हाका मागणें केलें, ताणें सांगलें अशें अशें तूं सांग कन्फेस कर म्हण सांगलें. ताचे उपरांत ताणें चॅक करूंक सांगलें म्हाका, तूं तुजें काल म्हणटात परत्यान तूं इल्ल्या वेळान चॅक कर, हांव इल्ल्या वेळा उपरांत तुजे कडेन उलयतां म्हणालो. परत्यान चॅक कर म्हणालो, तुका स्मेल सेन्स पाटी आयलें गे म्हणून. तशें म्हाका इल्लेशेंत पाटी येवंक स्टार्ट जालें. ब्रदर म्हाका केदाळी फन करनासलो. हांव काल म्हळ्यार ताणें विचारल्याक हांवें विक्साचे बॉक्स काडून घेवन हांव परमळ काडूंक स्टार्ट केलें ताच्या मुखार. तो केदाळे म्हाका ताका म्हजें नांव उडास येना जाल्यार पयलें आतां न्ही पयलें तो सांगतलो विक्साचे चेडून ते विक्साचे चेडून म्हण सांगून तो म्हाका फन करनासलो. तशें म्हाका उडास आसा आनी त्या दिसांत हांव न्हू म्हाका हें टिचींग मेळ्ळें. हें टिचींग हांव आयकूंक सुरू केलें आनी मुस्तपुटी म्हाका ह्या काल म्हणटात ह्या टिचिंगाक आयल्या उपरांत हांव मुस्तपुटी चुकोवन पडलें ना म्हण सांगना. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आयकोनचें थोडे फावटी आयकनासतना रावचें तें पुरो जावन आसलें. बट केदाळ एक फावटी म्हाका ते ताची समजुणीकाय मेळ्ळी, करेक्ट समजुणीकाय मेळ्ळी. एक फावटी समजुणीकाय मेळ्ळ्या उपरांत ते बिलकुल तुमकां सोडूंक मन येना. खंडीत जावन पवित्र आत्मो हर एका रितीन आमकां कुमो करता. कशें म्हळ्यार हे उतराक येवंक म्हाका एका व्यक्ती मुखांतरीत जालें. सिस्टर अनिता मुखांतरीत हांव ह्या उतराक आयली आनी ह्या उतराची चड जाणवय म्हाका मेळ्ळी. स्टार्टिंगार म्हाका काही समजनासलें. हांव चिंतली हे काल म्हणटात कंप्लीट दुसऱ्यांत आसा, हे काल सांगतेत आसात कितें सांगतेत आसात म्हणून आमकां येदोळ मिशेर आमी काल शिकल्या तें दुसऱ्यांत जावन आसलें. आतां हें कंप्लीट काल शिकयतलो तें म्हाका कंप्लीट दुसरें जावन आसलें. आनी फर्स्ट टायम आमकां काल टिचींग मेळ्ळें तें कन्नडांत ब्रदर मैसूरचो ताचें कन्नड आमकां समजनासलें. तशें जाल्ल्यान आयकोन मागीर आतां बरी समजुणीकाय आयल्या त्या उतराची. कशें आमी उतरा वरवीं आमकां कालें सोल्युशन मेळटा, कशें आमी उतरां उसारीचें खंयच्या सिच्युएशनार आसतना आमी खंयचेय परिस्थितीर आसतना कली उतरां उसारीचें म्हण सांगून आमकां गोत्त आसा. आतां जाणवाय आसा म्हाका गोत्त आसा हांगासर सगळ्यांनी अहले काल म्हणटात अहले टेस्टिमोनीज तुमचे कडेन आसात म्हणून हांव चिंता. करेक्ट न्ही ब्रदर्स? वय आसात की ब्रदर तुमचे टेस्टिमोनीज? अशेंच जाला की आमकां अशें जावना, पूण आमचे इल्ले डिफरंट टायपर म्हाका देवाचे उतर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवाचे उतर पयलें हांव तितलो एक भक्तिवंत मनीस न्हय आनी काल न्हय, हांव चलो टायपार नातलो मनीस. वय पूण म्हाका कितें देवाचे पूण म्हाका एक सत टायपार म्हाका जाय आहलो. कितें करेक्ट म्हणून हांव केदोळा फर्स्ट एक टिचींग आयकलें हांवें आयकल्लें इंग्लिशांत आयकल्लें. सो ते ओके फर्स्ट टिचिंगांतूच म्हाका हे रियल आनी हे सत हे आमकां हर एकल्याक मेळ्ळा जें म्हणलें
बघलें आनी ते दळत म्हणजे थंय हांवें एनॉयंटींग ते हांवें बघलें. वय Praise God. करेक्ट. तशेंच हांव एस्पेशली म्हजे एग्जांपल हांवें सांगलें आतां टेस्टिमनी एक सांगलें हांवें. आतां हांव ताच्या पयलें ह्या उतराचें जल्म मेळचे पयलें मस्त मागण्याक गेल्या. म्हाका जस्ट जाय आसलें म्हाका ह्या म्हळ्यार असले प्रॉब्लम्स आतां घडये घडये ताप येवन सोशल तातूंत म्हाका एक घडी च्याक सुटका जायचे आसलें. बट म्हाका ते खंयच्यान ती रिकवरी मेळूंकूच ना, म्हाका ते जावंकूच ना, म्हाका तातूंत कंप्लीट सोल्युशन मेळूंकूच ना. 1-2 दीस क्लियर जालें जाल्यार परत्यान म्हाका स्टार्ट जाता. तशें जावन नासलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका सत गुंतून आसल्या वरवीं. कित्याक देवाची उतराची गुंडाळ्याची समजणी म्हाका नासली. आनी देवाच्या उतराची समजणी म्हाका नासलेले वरवीं हांव त्याच सिच्युएशनांत वळवळटली परत्यान 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 तातूंत पडटली. मे बी कोणी उलयतना जावंक पुरो या दुखोवन काणग्योचें जावंक पुरो. आनी तें बरोबर गोत्तू नासलें. आमकां हें टिचींग आयकल्या उपरांतूच गोत्तू दुखोवन काणग्योचें एक व्हडलें पाताक म्हूण सांगून. मन दुखोवन काणग्योचें ते एक व्हडलें पाताक म्हूण सांगून. देवाचे विरोध ते म्हूण सांगून तें पळय आमकां गोत्तू नासलें. बट होली स्पिरीट आमकां गायड करता की त्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां हर एक सिच्युएशनांत स्ट्रॉंग रावंक आनी कशें आमी फेस करीचें म्हूण सांगून तो आमकां शिकयता. आतां केदोळा म्हाका ही सताची जाणवाय आनी समजणीकाय मेळ्ळी. फॉर एग्जांपल आतां आमी मस्तपटी चिंतावने फॉर एग्जांपल आतां ब्रदर आतां शिकयतना आमी चिंतून आसलें काय जालें टिचींग कोणना काय जालें कितें शिकयता आसा कंप्लीट डिफरंट आसा न्ही म्हणून तशें पुरो आमी चिंतून आसल्या. बट जस्ट हांवें ते कंटिन्युअसली मागीर स्क्रोल करून पळयलें सगळीं टिचिंग्स आयकून 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 आनी म्हाका कांय गुत्तू ना आनी म्हाका सत्य म्हळ्यार ते कांय म्हाका समजनासलें कितेंय समजनासलें म्हाका. जस्ट हांवें स्टार्ट केलें क्लिक करूंक स्टार्ट केलें ताचे उपरांत कोंकणी मेळ्ळें कोंकणीचें टिचींग मेळ्ळें. ओके ताचे उपरांत JCLM ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग आयकलें. ओके ते पवित्र रत्नद्वारी ती सांगची उतरां ती जाल्ल्या वरवीं ती थोडी आमचे भितर चलतात ते डायरेक्ट येतात आमच्या त्या सिच्युएशना प्रकार आनी ती म्हज्या काळजांत हांवें ती काणगेली आनी म्हज्या काळजांत काणगेली आनी तें हांवें आयकूंक स्टार्ट केलें कंटिन्युअसली. आनी कितें ब्रदर टीच करतलो तें हांव आयकतली कंटिन्युअसली तें आयकून 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 बसतली हांव. आतां हें आयकतना कितें की डिफरंट एक्सपिरियन्स जावंक स्टार्ट जाले भितर. हें एक डिफरंट शिकोवन जावन आसा म्हूण सांगून. आनी आमी कंटिन्यू करूंक स्टार्ट केलें तें टिचींग आयकूंक आनी करतना ऑटोमॅटिकली म्हाका ते पुरा ते काल सिम्टम्स आसात म्हणजे ते काल जावन आसलें म्हाका पयलें आनी हें केल्यार जायना तें केल्यार जायना हें केल्यार काय हें जाता कोणना तें केल्यार तशें जाता कोणना म्हणून ते पुरो काल पुरो आलोचना आसलें ते पुरो स्टॉप जालें. केदोळा तें आलोचन स्टॉप जालें आनी केदोळा हांवें ते काल म्हणटा ते म्हाका ते खंयचें जायना तें हांव खावंक स्टार्ट केलें जेजूच्या नांवार कांय जावना. कित्याक म्हळ्यार पयलें तेंच आलोचना हांवें चेंज करूं नासली देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उतरा प्रकार हांवें आलोचन चेंज करीचें आसलें बट हांवें करूं नासलें सत गुंतून नासलें. बट आलोचन चेंज जाल्या उपरांत आतां कालें केल्यार कितेंय केल्यार काय प्रॉब्लेम जायना. आतां थोडे फावटी ते आमचे आलोचना प्रकार आसचे आतां आमी काल आलोचन करता इफ म्हाका ते तवशें केल्यार जायना इफ म्हाका ऑरेंजस केल्यार जायना इफ म्हाका ग्रेप्स केल्यार जायना म्हूण सांगून हांवें तेंच आलोचन केल्यार तें तशेंच जाता. त्या खातीर देवाच्या उतराची समजणीकाय जायचे म्हणजे आकत ते उतार आयकतना 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 आमचें आलोचन ऑटोमॅटीक चेंज जाता. करेक्ट न्ही. आलोचन चेंज जातना ऑटोमॅटीक आमचे काल ते सिम्टम्स आसात ते आमकां उडासाकी येनात अशें आसलें म्हूण सांगून उडासाकी येनात. करेक्ट न्ही. त्या टायमार ते केदोळा आयकूंक स्टार्ट केलें कंटिन्युअस मोबायलांत ऑन करून दवरतली आयकतली आनी पाश्चातापाच्या विशयांत आयकून आसल्या तातूंत एक टिचींग आसलें आतां पाश्चाताप म्हळ्यार कालें पाश्चाताप म्हळ्यार कालें रडचेंगी या दूख भोगचेंगी चिंता बदलूंची वय. बट आमकां देवाचें उतर हें उतार मेळचे पयलें आमी काल चिंतून आसल्या देवा मुखार वचून रडचें म्हूण सांगून करेक्ट न्ही. पाश्चाताप पावचें म्हळ्यार तशें म्हूण सांगून चिंतून आसल्या. बट आतां कळ्ळें आमकां हें मायंड रिनोवेशन म्हणून रिन्यू युअर मायंड म्हणून. पाश्चाताप म्हळ्यार आमी बसून गळगळीत रडचें न्ही जेजू मुखार तें पाश्चाताप जावंकूच जायना.
हांवें वचून गळगळीत रडून म्हजी चूक जाली म्हणचें या हांव पाश्चाताप पावता ह्या विशया खातीर म्हणून सांगून रडून रडून सांगचें ताका पाश्चाताप म्हणून सांगनात. ते एक पावटी मनांत तितल्यांत मनांत एक पावटी जाता आनी काळजांत जावन तें येना. आमचें मन बदलावण करचें तें जावन आसा तें पाश्चाताप. ताका पाश्चाताप म्हणटा आमी. आतां आजकाल आमी आतां करजमाच्या वेळार सडावत सांगतात ह्या टायमार मुस्तकाडे आमकां शिकोवन दितात वसा पाश्चाताप पावा वसा पाश्चाताप पावा. जाता गी तें जाता गी. इफ हांवें मायंड रिनोवेशन करनासतना मायंड रिन्यू करनासतना ताका पाश्चाताप म्हणटात गी. इफ हांवें मायंड रिन्यू करनासतना हांव वसा पाश्चाताप पावा म्हूण सांगून आतां आमी सांगतात. बट हांवें वचून तें गळगळीत रडल्यार जाता गी. जायना खंडीत जावन जायना. करेक्ट न्ही. केदाळ आमचें मन रिन्यू करचें. कशें आमी करचें तें मायंड रिन्यू करचें तें खाली देवाचें उतरां असल्यार मात्र साध्य जाता. करेक्ट न्ही. केदाळ आमचें मन रिन्यू करन तें मायंड रिन्यू करता गी. आनी केदाळा वचून आमी ते कुमसारांत आमी भाग घेता गी काण घेता गी. केदाळा मात्र तें सक्सेस जाता. आमी वचून आतां स्पेशल आतां कुमसारा टायमार पाद्राबा लागीं वचून आमी कुमसार जाता. करेक्ट न्ही. पातकां काले आमची काले आसात पुरा आमी तें सांगून येता. पाटी येवन आमी तेंच करता गी ना. करता न्ही. तें तावन काले पुरो सोण्ण आयल्या परतन आमी तें रिपीट करता तांगा. पळय गी ताका पाश्चाताप म्हणटात गी. म्हणटात गी ताका पाश्चाताप म्हणून. ना. काल सोण्ण आयली परतन तेंच आमी रिपीट करता. करेक्ट न्ही. आमचें मन नवीकरण जायचें. आमचें मन बदलावण करन केदाळा हांव वचून कुमसार जाता गी. तें जावन आसा व्हडलें पाश्चाताप. परतन हांगा येवन आमी तितलें सूख करता जाल्यार ताका पाश्चाताप म्हूण सांगना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द हालेलुया. हालेलुया. तशें जाल्यार आमकां भलायकी मेळचें जाल्यार मुस्त गरजेचें खंयचें जावन आसा तें जावन आसा देवाचें उतार. देवाचें उतार मात्र आमकां एक बरी आमची भलायकी गूण करचें एक व्हडलें एक आनी बेस्ट मेडिसन जावन आसा. एकच एक वखद म्हळ्यार तें देवाचें उतार जावन आसा. प्रेज गॉड. केदाळ आमकां आतां डॉक्टर दिता तें सजेशन आतां डॉक्टर सजेशन्स दितात ते देवान दिल्ली तांची ती एक जाणवाय तांकां. आमी तें काण घेवचें. खंडीत जावन ते कितें दितात ते मेडिसना सांगाता आमी इशिला सायडीक न्हू आध्यात्मीक रितीन देवाचे उतार सांगून दोनीय वाट आमी धरून येता जाल्यार खंडीत जावन बरी भलायकी आमकां 100% मेळटाच. करेक्ट न्ही. आतां थोड्या कडेन तुमी पळयला जावंक पुरो वखद काण घेवन ते सोंड सोडटात इमिडिएट. स्टॉप करतात. ओके. ओवर कॉन्फिडन्स आसता थोड्यांक. कंप्लीट सोंड सोडटात. बट आमी तशें करचें न्ही. डॉक्टराचे सजेशन्सय काण घेवचे आनी इशीन जावन आमी देवाचे उतारय सांगचे. देवाचे उतार सांगतना ते ऑटोमॅटीक तें त्याच डॉक्टरा मुखांतर एक दीस पवित्र आत्मो सांगयता. केदाळा मेडिसन स्टॉप करीचे काले करीचे कितें करीचे म्हणून तो पवित्र आत्मो त्या डॉक्टरा मुखांतर जाणवाय दिता. प्रेज गॉड. प्रेज. आतां हांवें म्हजें आतां टेस्टिमनी परत दिल्ली हांवें उडोवलो. त्या सिच्युएशनार आसतना आमी मुस्तपटी जेजूक क्वेश्चन केल्लो आसा. देवाची उतराची समजणी नासलेल्या वेळार आतां म्हजी भलायकी आतां आमकां पाटी मेळ्ळ्यात ऑलरेडी. आतां आमी बरेंपण जोडून घेतलां ऑलरेडी. ओके. ताचे पयलें ऑलरेडी जेजून कर्ण दवरून जालां कुर्सार आनी कितें बिलीव करनासतना आमी परतन परतन मागता मुस्तपटी. आमकां गोत्त आसा देवाच्या उतराची समजणी आमकां आसा. भलायकी पाटी मेळ्ळ्या बट स्टील काल जाता. परतन आमी ते काल देवान जेजून कर्ण जालां ऑलरेडी. कर्ण दवरून जालां कुर्सार आनी कितें आमी बिलीव करना थोडे पाटी. आमी परतन मागता काले म्हाका गूण कर जेजू. म्हाका बरें कर जेजू. म्हाका दी जेजू. म्हाका भलायकी दी जेजू म्हणचें. परतन आमी तेंच वाटेक येता. तेंच मागणें जावन आसा आमचें. करेक्ट न्ही. आतां
तर आम्ही डॉक्टर लागीं गेल्यात थंय तुमकां डॉक्टरान एक रिपोर्ट दिलो. ओके, तो रिपोर्ट काल नेगेटिव्ह रिपोर्ट जाला. म्हळ्यार नेगेटिव्ह म्हळ्यार बॅड न्यूज आसा तातूंत. आनी डॉक्टर सांगता तुज्या जिवितांत एक कसले बॅड न्यूज आसा ते तेका खंय व्हरून पावयता तो रिपोर्ट आमकां खंय व्हरून पावयता तो रिपोर्ट. आतां डॉक्टरान तुमकां सांगलें बॅड न्यूज आसा म्हूण सांगून आसा म्हूण सांगलेंत तितलेंत. ओके, ते खंय व्हरून पावयता आमकां खंय व्हरून पावयता म्हळ्यार डिप्रेशनाक व्हरून पावयता. कशें ते डिप्रेशनाक वयचे खंय व्हरता तो ते बे येता बे स्टार्ट जाता करेक्ट न्ही. काळजांत बे उठटा. आज डॉक्टरान एक बॅड न्यूज दिता म्हणलेंत खंय येता आमी कंप्लीट आमचे काळजांत बे उठोंक स्टार्ट जाता. त्या वेळा आमी डॉक्टरान काल सांगलें ते एग्री करता. डॉक्टर थोडे फावटी सांगतात थोडे फावटी काही सोल्युशन्स नासतना सांगतात आतां म्हज्या कडेन कांय करूंक जायना तुमी तुमची वाट पळयात अशें सांगचें न्ही डॉक्टरान आनी लास्ट मोमेंटाक खंयचेय ताच्या हातान करूंक जायना जाल्यार तुमी तुमच्या देवा लागीं मागा म्हणटात डॉक्टर्स. आयका लागीं तुमी तशें सांगिल्लें सांगतात न्ही सोंड सोडटात न्ही जालें तुमी घरा आपूण व्हरून वचा जालें ताचें म्हूण सांगतात थोडे डॉक्टर्स करेक्ट न्ही. म्हज्या हातीन करचें प्रयत्न करून जालें आनी कितें आसा तें पुरा देवा लागीं मागा तुमी म्हणून सांगतात डॉक्टर्स सांगतात. त्या वेळार आमी काल करतात त्या टायमार खंय येता आमी लास्ट ऑप्शन मागणें करूंक करेक्ट न्ही. काल करता फस्ट आमी देवाचें सोदिना हे फस्ट स्टेप देवाक सोदिना फस्ट आमी येचें डॉक्टराक आमी डिपेंड जावचें डॉक्टराक फस्टाक एक पिडा आयल्या वेळार करेक्ट न्ही. फस्ट आमी देवाक सोंड सोडटा आनी फस्ट वेचें आमी देवा डॉक्टरा लागीं. कित्याक म्हळ्यार वर्ल्ड नॉलेजा प्रकार पळोवचें जाल्यार डॉक्टर एक मस्त जाणवेंत भरला आनी ताचे कडेन मस्त ह्या संवसाराचे इन्स्ट्रुमेंट्स आसात मेडिसन्स आसात आनी तो इतलो शिकला तितलो शिकला आनी ताचे कडेन नाना तराचे मस्त तराचे काले म्हणटात पुरा हाय क्वालिटीज मेडिसन आसात. तशें पुरा सगळें ताचेर आसा म्हणून सांगून आनी तो जाणवेन भरला म्हणून फस्ट आमी ताचे कडच्यान येता. आनी ताचेच सजेशन्स आमी काडून घेता फस्ट तो काल सांगता तशेंच फॉलो करता आमी पुरा पळय मागीर डॉक्टरान हांगा जायना म्हणून आत सोंड सोडटा तो सांगता तो हांगा हें जायना तुमी घरा आपूण व्हरा म्हणून सांगून सांगता. आमी करचें प्रयत्न आमी केलें आनी आमच्यान जायना म्हूण सांगतना आमी लास्टाक खंय येता दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन वचना डायरेक्ट देवा लागीं येता. करेक्ट न्ही. देवा लागीं येवन देवाक काले म्हणटात आयल्या लक्षान जेजू तुज्या गायनी म्हाका गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटात गी सांगतात गी तशें सांगना आमी करेक्ट न्ही. तितलो व्हडलो शिकला धाकटेराकच जावना आनी जेजू तुज्या लागीं जाता गी हें म्हूण सांगता हांव करेक्ट गी. क्वेश्चन करतात की नात तुमी पळयला जावंक पुरो या तुमी आयकला जावंक पुरो करेक्ट गी अशें ते सांगतात गी. इतलो व्हडलो शिकला धाकटेराकच जावना आनी जेजू तुज्या लागीं जाता गी हें म्हणून क्वेश्चन करतात वय मू एकपुटी Yes. म्हणे सांगता करेक्ट न्ही. आमी जावंक पुरो या कोणी जावंक पुरो सांगता ह्या संवसारांत आसतना धाकटेराच्या की मागीर सांगता हांव धाकटेराच्या की व्हरतो तूं जावन आसाय जेजू बट मनांत कालें आसा मनांत कालें सांगता आमी मनांत तें सांगूंक पुरो अशें ओके बट काळजांत कालें आसा काळजांत फुल्ल बें आसा सांगता हांव तुज्या की व्हरतो देव ना दुसरो देव ना ताच्या की व्हरतो देव आनी धाकटेराच्या की व्हरतो देव जावन आसा म्हूण सांगता हांव. मागीर आमी क्वेश्चन करता देवाक कालें म्हणून ताचे लागीं जावना आनी ह्या जेजू लागीं कशें जाता आनी मागीर आनी एक क्वेश्चन सांगता हांव जेजू तुजी कुशी इतलीच कोणना म्हजें जिवन जालें म्हजें इतलेंच कांय ना आनी
आणि तुझी कशी इतलीच कोणना म्हज्या जिविताचे ह्या संवसारांत इतलीच वर्सां उरचे कोणना हांवें वय गी अशें सांगतात करेक्ट न्ही कित्याक म्हळ्यार हें आमी सांगलां स्वताच्या जाणवाय नासलेल्या वरवीं आमी उतरां ही सांगल्या मस्तपटी सांगलां आमी करेक्ट न्ही हांवें मस्तपटी सांगलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या दडा देवाची जाणवाय उतराची जाणवाय नासलेल्या वरवीं कित्याक म्हाका हे कश्ट आयले कित्याक हांव अशें साफर जावन आसा कित्याक जेजू म्हाका अशी शिक्षा हांवें काल चूक केला म्हणून हांवें मस्तपटी क्वेश्चन केल्लें आसा जेजू आनी जेजू तुजी खुशी जाली कोणना तुजी खुशी इतल्यांत कोणना आनी तुजी खुशी कित्याक आसा म्हज्या जिवितांत मस्तपटी देवाक आमी क्वेश्चन केलां कित्याक हे कश्ट म्हाका काल हेल्थ मात्र न्ही हर एका एरियांत फायनान्स जावंक पुरो या फॅमिलीजांत जावंक पुरो दुसऱ्या विशयांत जावंक पुरो आनी दुसऱ्या विशयांत एरियांत आमी देवाक अशेंच क्वेश्चन करता करेक्ट ना जेजू क्वेश्चन करता न्ही आमी जेजू कित्याक हे कश्ट म्हाका म्हणून कित्याक तुजी खुशी इतलीच गी म्हज्या लायफांत हांवें बरें करन जियेचें म्हणून तुजी खुशी ना गी करेक्ट न्ही कळ्ळें पुरा क्वेश्चन आमी जेजूक करता बट ह्या उतराक येवच्या पयलें त्या सताच्या उतराक येवच्या पयलें हांवें मस्तपटी म्हाकाच ह्या प्रॉब्लमाक सोल्युशन फायंड आवट करूंक हांवें प्रयत्न केलें आनी हांवें मस्तपटी जेजूक सवालां केल्यान देवाक क्वेश्चन केल्यान मस्तपटी केल्यान आनी हांवें कशें बरें जावचें हातूंत म्हूण सांगून क्वेश्चन केल्यात हांवें कशें हातूंत भायर येवचें म्हूण सांगून हांवें ह्या संवसारांत काल अशेंच कश्ट काडून जियेचें गी म्हूण सांगून तुका खुशी गी तुका पळोवंक खुशी गी अशेंच हांवें आसचें तुका खुशी गी म्हूण सांगून हांवें क्वेश्चन केल्लें आसा मस्तपटी तें जाल्यार जेजू काल आन्सर करूंक पुरो अशें आमी सांगतना आतां अशें हांवें सांगलां तुमी सांगलां की ना म्हाका गुचना बट हर एकल्यांनी सांगलां जावंक पुरो स्वताचे जाणवाय नासल्या वरवीं ओके ताका आमी अदळचो पाश्चाताप पावल्या बट जेजू कितें आन्सर दिवंक पुरो हाका म्हण सांगतात गी काल आन्सर करूंक पुरो हाका कितें आन्सर करतलो जेजू सांगता ऑलरेडी 2026 वर्सां आदींच हांवें तुका बरी भलायकी दिल्या हांवें तुजे हर एक पातकां कशें हांवें तुजी वोवून काण घेवन हांव कुर्सार मेलांगी तशेंच तुमची पिडा जावंक पुरो तुमचे प्रॉब्लम जावंक पुरो तुमचे हर एक कश्ट जावंक पुरो हांवें म्हज्या कुडीर वोवून काण घेवन तुमकां हर एक लाकी सुटका दिल्या म्हणटा आनी जेजू अशेंच आन्सर करता आमकां आमी तें आयकता गी पातयेना जेजून कितें तें कुर्सार करून दवरलां हें आमी पातये नासतना आमी आमच्याच संवसाराचें कितें आसा ताका आमी डिपेंड जाता काल करता थोडे फावटी आतां ह्या डॉक्टरा कडेन जायना जाल्यार म्हणना आनी व्हडले आसात धाकटेर फायंड आवट करता आमी हांकां तांकां कॉल करता दुसऱ्या गांवाक वचून प्रयत्न करता आनी तो डॉक्टर हांगासोनी तो बॉम्बे मेळटा हांगा इशीन मेळना म्हूण सांगल्यार आमी कशेंय करन फ्लायट गी या ट्रेन गी कालेंगी करन आमी ते रीच जावंक पळयता बट हांगा इतले लागीं आमकां देवाचें उतर मेळटा आसतना ओके सोल्युशन्स आमकां परमनंट सोल्युशन मेळच्या कडेन आमी वचना करेक्ट न्ही मस्तपटी आमी पळयता आमी थोडे फावटी थोड्यांक सांगता आमी अशें रिट्रीट आसा म्हूण सांगतना तुमी देवाच्या उतराक येया तुमी देवाचें उतर आयकया तुमी हांगा रिट्रीट अटेंड जाया म्हूण सांगल्यार थोडी मस्त रिजन्स दितात म्हाका थंय वचूंक आसा म्हाका हांगा वचूंक आसा म्हूण सांगून बिलकुल तांणी तो टायम हांगा देवाक दिवचो टायम ती दिनात समस्या आसात तांच्या जिवितांत व्हडल्यो समस्या आसात भलायकी बरी ना पुरो आसात मागीर क्वेश्चन्स करतात हांवें पुरो दिलां हांवें तशें केलां हांवें अशें केलां पुरो केलां म्हणटात बट एक दोन दीस येवन रिट्रीटाक येवन बसा तुमी आयकया देवाचें उतर आयकया तुमकां 100% हांगा
हे सक्सेस येता जावचें म्हूण सांगल्यार ती आयकूंक तयार ना तेंत कोणी जाल्यार एक सजेशन दिल्यार एका डॉक्टरान आनी एका डॉक्टराचे सजेशन दिल्यार ती तयार आसात कितलो पयस जाल्यार येवना फ्लायट करगी कितले पयशे स्पेंड करगी वेतात बट हांगा तावन इल्लेशे किलोमिटर्स आसच्या जाग्याक आमकां येवंकू जायना करेक्ट न्ही ब्रदर्स होय होय Yeah. काले म्हणे आसा गे ब्रदर सांगूंकू कोणी जाल्यार Yes. टेस्टमेंट जाल्यार सांगा आमच्या सोबत. ब्रदर आनी एक म्हाका विचारूंक आसलें आतां इफ आमी एक आतां फॉर एग्जांपल हांवें एक कपल्सां कडेन उलोवन आसा तांकां हांव मस्तपेटी सांगला तांकां रिट्रीटाक या म्हूण सांगलो न्हू बट तांकां मस्त प्रॉब्लम आसा एक्चुली बट ती कशें म्हळ्यार मस्त पाटी सरतेत आसात जाल्यार येवंक आयकनात बट हांव डेली तांकां कॉल करन तांकां कन्फ्युज करीत येत आसा तांचें आलोचन चेंज जायचें म्हूण सांगून न्हू बट परतन तांणी सांगचें एकच म्हाका येवंक जायना आमकां येवंक जायना म्हूण सांगून तांकां टिचींग धाडा सिस्टर तुमी धाडटा ब्रदर बट ती ओपन करून पळयनात ब्रदर जस्ट इल्ले एक 5-10 मिनिट्स आयकतात तितल्यांत मागीर ती आमी सांगल्यार मात्र आमी कॉल करून अशें सांगल्यार मात्र ती कन्फ्युज करतात आमी तांचे ओट्टुकू सांगाचे अशें सांगा म्हणजे अर्दो घंटो सांगा काल्दो घंटो आमी आसाचे तांचे ओट्टुकू डेली तुम्ही बवडतान उसारा ती देवाच्या उतरांत पयल्यांत आणि ती देवाची सोडवण तांणी अनुभव केल्या त्या खातीर जेजूक अर्गां बापाक अर्गां पवित्रत्म्या तुका अर्गां म्हणून हें तुमी कन्फेस करा येस ब्रदर येस दुसरें काले म्हणे आसा गे सांगूंकू ब्रदर्स फादर फादर सांगा सांगा फादर तुमकां काले म्हणे सांगूंक आसा जाल्यार ना बरें सांगलें हम्म, होय तेंच देवाच्या उतराक हम्म, परमनंट सोल्युशन म्हणच्यान कांयच दुबावना करेक्ट परमनंट ब्रदर सोल्युशन म्हळ्यार तें तातूं चेंज जावचे विशयच ना कितें बरें येयलां वय कितें सांगता उतार तें जालांत जातलें न्ही जाला जालांत जालांत वय 2000 वर्सां आदीं जालांत करेक्ट देखून हें कळीत आशिल्ल्यानी आमी तें आतां प्रॅक्टिकली लोकांक दाखोवन दिल्ल्यांत तें तांकां आनीक चड मापान मानून घेवंक आदार जाता म्हळ्यार कोणाय आतां तो वा ती अशें शिकयता वय आनी तेजें जिणेंत जाल्लेंय हांवें पळयलां येस म्हणून ब्रदर हय त्या एक काल जाता ताका बळ मेळटा करेक्ट बळ मेळटा बळ म्हळ्यार हांवें करून दाखयना जाल्यार उतार फेल जाला म्हण न्ही उतार वय तें चेंज जायना उतारचें जायना वय हय देखून म्हळ्यार उतरांत आशिल्ल्यांक थोडे म्हण एक आडखळ येवन वय मोदें इल्लें सोडचें तशें म्हळ्यार तें इल्लें जागृत जायते पडटा आमी हय वय फादर म्हाका एक उडास आयला काले म्हळ्यार एका मनशान सांगिल्लें म्हाका हम्म, हांव देवाचे उतार सांगूनच आसा हम्म, हम्म, कंटिन्युअस सांगता बट हम्म. म्हजें सिच्युएशन आनीक वर्स्ट जालें आतां म्हूण सांगता तो मनीस हय ते ऍक्च्युली वस्ट न्ही तो राईट टाइम ऍक्च्युली हय ताणें हय ते त्या आनीक उतरार चड रावाचे आनीक चड टाइम सांगूंक कित्याक वय वय नाना तरेचे कश्ट तुमचेर आयले भाग म्हणलें कितें करेक्ट भावार्थ पार केल्यावरूय ती रासवणूक जाता वस्ट वय वस्त म्हणटना ते तुका टेस्ट ते पब्लीक एग्जाम करेक्ट म्हणल्या बरी वय पब्लीक म्हळ्यार आतां कालें करता हितून वय वस्ट तीर जावन दी रावल्यार कालेज तीर
होय थिर रावायचे थिर रावल्यार सिच्युएशन परमनंट कशें ती रावल्यार ते जालें ते पास जाता ते पास होय सिच्युएशन कितलें वर्स जावं दी पूण उतार होय ते चेंज जायना ते उतार चेंज जायना उतरांत बरयलें ते एज इट इज घडलांत ते घडलांत करेक्ट आनी सिच्युएशन वर्स जाल्लें तुका दिसचें ते दोळ्यांक दिसचें सांगता न्ही होय होय आमी ते दोळ्यांक दिसचें दोळ्यांक हें करूंक दिसना ना होय बरें दिसना होय भावार्थ म्हणल्यार दिसनातल्या सांगता विशयान आसा ती खात्री होय देखून होय सांबाळून म्हणटा न्ही दोळ्यांक दिसता त्या होय संगतीचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना बगर अदृश्य वस्तूंचेर होय कित्याक दोळ्यांक दिसता त्या तेंच हात राईट घाली टाइम माइंड रिन्यू करूंक वय वय आनीक होय वस्तू जाला म्हणजे चिंता आनीक चड सांगता उतार हांव होय देखून वय उतार अशें त्या उतार टाइमार आमी माइंड रिन्यू करना हय देवाचे उतार कंटिन्यू केल्यार देवाचे उतार चड आनी चड आयकल्यार वय 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 ऑटोमॅटिक ती आलोचन चेंज जाता ते चेंज जाता काले मात पुरा न्ही वय 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 चेंज जाता न्ही गे वय एक चेंज जाता आनी मुखार तुका तुका आनीक चड हें तूं स्ट्रॉंग जाताय स्ट्रॉंग म्हळ्यार वय तुका तें कांय न्ही से भैया पुरो हांव तिरसान उब जाता वा तिरासण करेक्ट तिरासण न्ही गे वय तूं स्टडी जाताय वय खंयच्या जिवितांत भावार्थी जिवितांत भावार्थी वय जिणेंत वय भावार्थाच्या जिणेंत वय वय स्ट्रॉंग रावूंक जाता त्या वय खंयच्या वय वय सिच्युएशन मात न्ही तुका उरल्यांक गायड करूंक तूं एक रायट पर्सन जाताय जाता वय कित्याक म्हळ्यार तुका प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स जाला वय प्रीच हांवें मस्त केला न्हू पुरो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वय म्हाका जाला म्हणल्यार ते इम्पॉर्टंट ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट करेक्ट आनी त्या वेळार तुका आनी एकल्या सांगूंक तुका विथ इझी जाता कन्विक्शन आनी दमून सांगूंक जाता वय जाता आमचे एक्झाम्पल्स म्हळ्यार आमच्या जिवितान जाल्लें ते आमी एक्सपिरियन्स सांगता ना तांकां ते आनीक वय चड वय तांकां वय लागता वय वय टच जाता तांकांय लागता आमकां सांगूंक बळ मेळटा बळ मेळटा वय बळ मेळटा केल्लें सोम्यान करून सोंपयल्ल्यो संगती पूण म्हज्या जिवितांत उतरान कितें बरयलां तें हांवें एक्सपिरियन्स केलां वय आनी तसलो एका परिस्थितींत आसलो व्यक्ती मेळटा ना ताका गायड करूंक तुका बळ वय इझी जाता वय करेक्ट आनी कळनातल्यो संगत्यो सुमार संगत्यो कळयता पवित्र आत्मा येस येस कळनातल्यो कळयता कित्याक तूं तातूंत आसतना जायत्यो संगती तुका अशें घेता ब्रदर पिटर कितें सांगूंक हा ब्रदर येस सांगा नाही तुम्ही उलोवन आसल्यात हेचे देवाचे उतार सांगतना समस्या प्रॉब्लेम मुसळ येतात वय फाटीं जावन जाता एक कशें म्हळ्यार आमचें मायंड रिन्यू करतना आज एक अशें कोणें आयकलां टिचींग हम्म एक ब्रदरान एग्जाम्पल दिलें कशें म्हळ्यार आतां आमी घर रिन्यू करता वय घर रिनोवेशन रेनोवेशन आता रिन्यूवेशन करतना ते कशें दिसता कंडिशन पुरा घरचे वय पडुल्ले बरी वय पुरा ते हांगा अर्दे अर्दे जाल्ले पडला वयता कालें पूण भितरल्यान काम जावंत आसता वय नवें वायरींग तरी एक भितरल्यान कितें गरज आसा तें जावंत आसता वय त्याच रितीन आमी देवाच्या उतरांत आसतना इल्लें पुरा जाता आमच्या भायर परिस्थिती एकदम पाड आसल्या बरी दिसता बट भितरल्यान कामां जावन आसतात ते जाल्यार ते कंप्लीट जाता त्या वेळार आमकां ताची काय म्हणटा ते उतरांतली सबाय आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता ओके एक्झॅक्टली करेक्ट आनी काय आमी सांगूंक आसा गे ब्रदर आनी कांय ना एक थँक्स गिवींग करणं आमी आनी करया मागीर आमची मुखली रेतीर परवा शुक्रार आमची रितीर आसची ना आनी 4 दिसाची आमची रितीर आसा परवा 20, 21, 22, 23 ओके उडासवर एकामेकाक शेअर करा एकामेकाक प्रेज गॉड एक थँक्स गिविंग प्रेयर करा सिस्टर प्रेज गॉड थँक्यू बाप्पा थँक्यू जेजू
हो वेळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. इतलो वेळ तुवें आमकां एक आमकां नवेंत आमकां तुवें शिकोवन दिलाय. आनी हे आमचे जिवितांत आमी ते घालून मुखार वचूंक आनी ह्या संवसारांत दुसऱ्या सिच्युएशनांत आसच्या मस्त लोकांक हे टिचींग आमच्या मुखांतर पावोवच्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आज आमी काल शिकला म्हळ्यार मायंड रिन्यू करचें म्हणून. ह्या संवसारांत कितलोगी लोक आपले आलोचन बदलावण करनासतना त्याच परिस्थितींत वळून आसा. हें टिचींग चड आनी चड सगळ्या संवसारांत वचून पावोवंक आनी सगळ्यांनी तांचें आलोचन बदलावण करून आनी तांचें जिवीत नवें करूंक आनी पाश्चाताप पावोवंक आदले काल जालां ते पुरा पाश्चाताप पावोवन एक बरें जिवीत जोडूंक हे उतरां मुखांतर तांकां कुमो करचे खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजू. हे मागणें हांवें केलां जेजू तुजे नांवी हांवें मागणें केलां ते ऑलरेडी आमकां मेळ्ळां म्हणून हांव पातयेतां. आमेन आमेन आमेन. Amen. Praise Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, sister. Thank you. Samesh Frank, Praise thank you God. very much. Thank you very Mi much. परत parliamelia. Praise God. Yes.